गोयच्या तरणाट्यांक गोंयांतल्या सगळ्या केंद्र सरकाराच्या आस्थापनांनी उण्योच 4000 नोकऱ्यो दिवपाचें उतर काँग्रेसीन दिला. धरून राष्ट्रीय बँकांनी 1960तल्या राष्ट्रपतीच्या आदेशाची खरपणान अंमलबजावणी केल्यार ह्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उमेदवार गिरीश चोडणकार म्हणटा. ह्या आदेशाप्रमाण फकत कोंकणी येतल्या भुरग्यांकच गोंयांत केंद्रीय आस्थापनांनी सरकारी नोकऱ्यो दिवपाची तरतूद केल्ली आसा. केंद्र सरकाराची सगळी आस्थापना 3 भाशांचे सूत्र मानून नेमणुको करता, पण गोंयांत अजून मेरेन ताची अंमलबजावणीच जाल्ली ना. हे तरतुदी प्रमाण इंग्लीश आनी हिंदी वांगडा कोंकणी येतल्या भुरग्यांकच गोंयांतल्या केंद्रीय आस्थापनांनी नोकरी दिवची पडटा. लोकांकडे संपर्क येवपी सगळ्या पदां खातीर आनी तांची गोंया भायर बदलीय करपाक मेळना. हांव ह्या वेळार गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या युवकांक आश्वासन दिता की हेजे मुखार हें घडचें ना. हेजे मुखार हेजे प्रत्येक गजालीचो पाठपुरावो आमी करतले. आमचे NSY विंग, आमचे यूथ काँग्रेस विंग गोंयच्या तरणाट्यांक न्याय दिवपाक काम करतले. आनी इलेक्शन नंतर, इलेक्शन जातकर जर गोंयच्या तरणाट्यांनी म्हाजेर विश्वास दिलो आनी खासदार म्हणून निवडून हाडलो जाल्यार म्हाजी पयली जबाबदारी आसतली की इमिजिएटली ही सगळी केंद्रांची जी मंत्रिमंडळ आसात, ऑफिसां, डिपार्टमेंट्स आसात, कॉर्पोरेशन आसात, ब्रांचीस आसात, हें स्ट्रीमलायन करप आनी गोंयच्या तरणाट्यांक जो कोंकणी उलोवपी भुरगो आसा फक्त त्यांचे शिवाय हो एकूय जॉब इतरांक दिलो वचपाना हेजी जबाबदारी हांव घेतलो. आनी 100% कोंकणी उलोवपी भुरगो जो कायद्यान बंधनकारी आसा, जो रायटफुली ताचो जॉब हो आसा, तो जॉब एकूय कोंकणी न उलोवपी भुरग्या कडेन पावचो ना. ही जबाबदारी आयज हांव जाहीर करता आमच्या पार्टीच्या स्टुडंट आनी यूथ विंगाचे बरोबर. जी थळाव्या भाशेन फॉर्मां आसपाक जाय, थळाव्या भाशेन म्हणजे कोंकणी भाशेन ही तेंचें ऑफिस चलपाक जाय, तें जर आमी इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार आनीक 4000 जॉब सहज काडपाक शकता. 1960 वर्सा राष्ट्रपतीन जारी केल्ल्या आदेशाचेर हें आश्वासन आसा अशें गिरीश म्हणटा. जी भाशा प्रमोट, तितून हिंदी आनी रिजनल लँग्वेज ज्यो आसात त्यांच्या प्रमोशनाचेर ती 1916 कमिटी एक केली आनी कमिटीन तो रिपोर्ट दिलो आनी तो रिपोर्ट एक्सेप्ट केलो. तितून एक प्रोविजन जी आसा ह्या हेतून पॉयंट नंबर 7 तुमकां हांव हेजें लिंक धाडटा, तेजेर तुमकां मेळटलें. Recruitment to local offices of central government departments. In the opinion of the committee, local offices of central government departments should use Hindi for their internal working and their respective regional languages in their public dealings in the respective regions. 2 उपमुख्यमंत्री नेमपाच्या सरकाराच्या निर्णया विरोधात ट्रॉजन डिमोलन केस घातिल्ली. वेंचणूक आयोगान ही केस भायर मारली. वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाचेर ट्रॉजनान टिका केल्या. पेपरार वाचल्या की हांवें जी कंप्लेन केलेले ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 डेप्युटी CMs, that complaint has been rejected as it is not according to them, as it is not a violation of the model code of conduct. आता 21 मार्चाचेर आम्ही कंप्लेन केली. ती काल पर्यंत काय नसलें. वो कॉन्स्टिट्यूशन ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन ना जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन उजार करून, मिसयूज करून यू आर अपॉइंटिंग समथिंग दॅट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नथिंग बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सेकंडली म्हाका एज अ कंप्लेन म्हाका ऑर्डर कितें अजून पासून ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत.